गावांनी आशिल्ल्या हेल्थ सेंटराचे डेव्हलपमेंटाचेर हेल्थ डिपार्टमेंटाचे लक्ष आसा। एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्टिंग मशीन बसोवन हेल्थ सेंटर फुल फ्लेज करपा खातीर 4 कोटी रुपया परस मायज रुपयाची मशिनरीज घेतले। नव्यो 108 एम्ब्युलन्सी घेवप चल्ला म्हूण भलायकी मंत्र्यान सांगला। क्रिटिकल इलनेसाक सध्या PHC आनी CHC आसून नाशिल्ल्यात जमा। डायग्नोस्टिक मशिनाय ना आनी दोतोरूय सारके नात। ताका लागून GMC आनी ऑस्पिशियोचेर नित्याचो प्रेशर। हो प्रेशर देवंक आतां भलायकी खातें खंय PHC आनी CHCची भलायकी सुदारतले। ह्या मुळाव्या हेल्थ सेंटरांनी आतां एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्टिंग असली मशिनां दिसतली। 10 डिसेंबर मेरेन नव्यो एम्ब्युलन्सी घेवपाचें थारला। 19 डिसेंबराक ह्या एम्ब्युलन्सींचे उक्तावण जावंक शकता। 5 कार्डियाक एम्ब्युलन्सी घेवंक MRFन स्टेट हेल्थ सोसायटीक 1.5 कोटींचो आदार दिला। 108 एम्ब्युलन्स कॉन्ट्राक्टाचेर चलता। हो कॉन्ट्रॅक्टाचो जॉब, थंय परमनंट करपाचो प्रश्नच येना। तशेंच हें ताण तणावाचें काम। पेशंटाक वाचोवपाक सगळेंच फास्ट करचें पडटा। जाका प्रेशर हँडल करूंक जमना ताका खंय कामार दवरूंक शकना ही सरकाराची भुमिका। प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे। मोपा घर मोडला ते बेकायदेशीर। सरकारान मोपा विमानतळाक जमीन केल्या उपरांत घर बांदिल्ले म्हूण निमाणे पेडणेचो आमदार मंत्री बाबू उसगांवकर उलयलो। ह्या इशूचें आतां राजकारण जाला। एके कार्यावळीक गेल्ले कडेन घर मोडिल्ली फामील पेडणे काँग्रेसीच्या ब्लॉकान बाबूक काळे बावटे दाखयले। काँग्रेसीक कापासाद असल्यार खंय मोडिल्ले घर बांदून दिवचे, बाबूची चॅलेंज। तुमकां कापास आहा, तुम्ही दाखय डेली बावट्यान घरां बांदून दियात ताका, काय प्रॉब्लेम। ही घरांचे जे एक्शन जाला ते लँड एक्वायर जाली, थंयची जी जमीन आहा ती एक्विजिशन जाल्ली आहा, पोजिशन तेंच्यांनी घेतलेलें आहा आनी पोजिशन घेतल्या उपरांत ती घरां बांदलेली आहा आनी ती घरां मोडली गेली। फाल्यां रस्तो जातलो रुंदीकरण, कितलेशे गाडे वयतले म्हणून म्हाका बोट दाखोवपाचें। ही एक्वायर करून पोजिशन घेवन पयशे दिवन ते जागो एक्वायर करतात आनी रोड करतात आनी तेन्ना गाडे वयता, खुबशे लुकसाणूय जाता। म्हाकाय मना लागला तेंचे घरां मोडली, पण घरां जी बांदली ती एक्वायर करून पोजिशन सरकारा कडेन दिल्या उपरांत बांदल्या। हो काँग्रेसचो जो अध्यक्ष जाला पळय होतो कोण तो तळकटकार कोण तो, ताणें तांकां सांगपा जाल्लें, बरें मार्गदर्शन दिवपा जाल्लें, बाबा तूं बांदप न्ही म्हणून, कारण हे सरकारची जमीन जाल्ली आहा, ते सरकार जमनीचेर ती घरां बांदप न्ही म्हणून एणे बांदल्या, तांकां सांगल्या आनी तांकां लुकसाणान घातल्या गरीब लोकांक। म्हणून तेज्या कडेन मागता तूं काळे बावटे दाखयत राव, पण ती घरां तेंची बांदून दी। ताणें म्हणलें ना असली नाटकां करूं नाका। काल आजचो प्रेस पळयलो, ती 2 ऑफिसरांक ट्रान्सफर केलो म्हणून। ह्या काँग्रेसच्या लोकांक इतले दुखले तांकां ट्रान्सफर केलें म्हणून। ह्या लोकांक समज ट्रान्सफर केल्यार दुसरे येतले ते काम करून घेवपाक आमच्या कडेन ताकद आहा तेंचे कडेन काम करून घेवपाक। हे जे ऑफिसर कांय गेल्यात, एकटो तेजे भितरलो फायर ब्रिगेड आसलो, तो ती घरां मोडटाना थंय गेल्लो गाडी घेवन, म्हाका गाडयो मारिता जशें कितें हांवें बांदपा लायलें आनी हांवें मोडपा लायल्या म्हणून। अरे तुम्ही घरां समज मोडपाक तुमी वसात, कलेक्टरा कडेन करात आंदोलन, सरकारा कडेन करात, तें खातें म्हाजें न्ही। आनी बेकायदेशीर समज हांगा कोणें घरां मोडल्यात, बाबू उसगांवकर समर्थ आहा ताका न्याय दिवपाक। आमी दिवचे नात। आमी कायद्यान समज आसा खंयच्याच गरीब लोकांचे अन्याय जावचो ना। घेवया एक कमर्शियल ब्रेक।